एकूच ग्राउंड जो वास्कोन ओपन आसा. बाकीचे ग्राउंड तुम्ही पळयला जाल्यार कोणाक काय करूंक मेळना. पूण हांगा सगळे वाठारांत जितले वास्कोचे बायणां वा आमचो वॉर्ड मेस्तावाडे बेलाबाद सगळे हांगा येता खेळपाक. पूण ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती बिकट आसलेली. पूण खंय तरी आमदारान इनिशिएटीव घेवन आतां मातसो रिपेर वर्क करून सांगलें न्ही. पण इवन तो ग्राउंड जो फिल्ड आसा ती मातशी बरी ना. म्हणून तेंचे सेकंड फेजान ती करता म्हणलें. पूण बरी गजाल भुरग्यां खातीर की ल्हान भुरगे आसूं ना व्हडले आसूं सगळे ह्याच ग्राउंडाक लायक करता आनी सगळ्यांक लागीं पडटा आनी सगळे एक्टिविटी हांगाच जाता. हांव दाजीचें परत अभिनंदन म्हणटा आनी बेगीनच्या बेगीन हें काम सुरू करून 19 डिसेंबराक तरी सुरू करपाचें म्हणून पहिले आम्ही 6 महिन्या पयलीं JSW कडेन प्रपोजल घाल्लो की अंडर CSR हो ग्राउंड मातसो रिपेर करून दिवचो म्हणून. हाज्या पयलीं हो ग्राउंड आमचे कंपाउंड वॉल मोडिल्लो आशिल्लो. भितरलो जो इंडोर स्टेडियम आसा थंय खुबशे आमचे लोक भुरगे बॅडमिंटन खेळटात आनी तो खूब वायट कंडिशनान आशिल्लो. उदर भितर सिपेज जातालें, कबुतरां वचून थंय बुरशेपणां करतालीं, हारशे फुटिल्ले, वॉशरूम सारके नाशिल्ले. अशें करून इतलें आसतना पसून थंयचे आमचे जे वास्कोकार भुरगे आसताले ते वचून खेळटाले थंय. सो तांणी एकदां म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की हें सगळें मातशें आमकां करून दी म्हणून. सो आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगिल्लें. पूण गव्हर्मेंट आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घेतल्या कारणान ते म्हणपाक लागले की हांगा मातशें सेकंडरी हें करया. सो आमी CSR थ्रू JSW एप्रोच केलें आनी हें सगळें जें आमी सांगलां म्हणजे आमकां बेंचीस घालून दिया, रातचे भुरगे हांगा खुबशे येता खेळपाक आनी काळोख आसता तेन्ना लायटींग करून दिया आनी कंपाउंड वॉल फुटिल्लो आसा तो करून दिया. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी सांगल्यो. इंडोर फूल स्टेडियम आसा तो रिपेर करून दिया. आनी आज अरावंड 50% वयर म्हणजे अरावंड 70% पसून म्हणल्यार आतां कामां कंप्लीट जाल्या. 19 डिसेंबराक आमी हो ग्राउंड म्हणजे इंडोर स्टेडियम जो भितर बॅडमिंटन कोर्ट आसा तो ओपन करपाक सोदता आनी हें सगळें रिपेर करपाक सोदता. आनी लायटी घाल्ल्या कारणान कितें जातलें की जे भुरगे थोडे रातचे आसा, थोडे वॉकिंग करपाक सोदतात नाजाल्यार आनी कितें करपाक सोदतात. सो हो ग्राउंड तांचे खातीर एक वॉकिंग ट्रॅकूय जातलो. भुरग्यांक थोड्यांक हेंय करपाक मेळटलें, खेळपाकूय मेळटलें आनी बरो जातलो. त्या खातीर आज आमी एकदां फायनल पळोवणी करपाक आयिल्ले. आतां पळयता तुमी हांगा हें आसा स्पॅक्टेटर्स सिटींग आसा पूण ते सगळे मोडिल्ले आसा. हे सगळे रिपेर करून म्हणजे आमच्या वास्कोच्या भुरग्यां खातीर थोडे हांगा फुटबॉल खेळटा, थोडे क्रिकेट खेळटा, सगळे तरेतरेचे भुरगे. आतां तुमी थंय पयशे खो खो खेळपा आयल्या. सो ही फर्स्ट फेज आसा. फर्स्ट फेजान आमी हें करता आनी सेकंड फेजान ग्राउंड बरो करप. जमता जाल्यार हे जे टर्फ आसा तो टर्फाक मातशें कितें तरी करप आनी वयलो पॅविलियन ओपन करप. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी सेकंड फेजीन करतली. सो फर्स्ट फेज आमी बाय 19 डिसेंबर आमी ओपन करतली भुरग्यां खातीर. एसेंब्लीन रेज केल्लो की गव्हर्मेंट जेन्ना इतलो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ते फक्त भायल्या लोकां खातीर आसचें न्ही, आमचे गोंयकारूय थंय खेळपाक जाय म्हणून आमी हें मांडिल्लो. आनी तेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सरान ते एग्री जावन भुरग्यांक केल्ले. आतां पयलीं आमी वेदांता वुमन्स लीग जाली थंय, बाकीचे स्पोर्ट्स चलता. खूब जाणांनी आमकां एप्रोच जावन थंय स्पोर्ट म्हणजे आमचे मेन हेतू आसा की भुरगीं जी आसा ती ग्राउंडार आसपा जाय. हो जो ग्राउंड आसा बुटेबाट ग्राउंड आमी म्हणटा अशें तुमी केन्ना हांगा पळोवंक शकतात. डेली बिजी आसता ग्राउंडार. फिल्डार भुरगीं खेळटा, जाणटे खेळटा, व्हडले खेळटा. तसोच इंडोर आसा. इंडोर जो स्टेडियम आसा भितर बॅडमिंटन खेळपाक लागून हांगासून वास्कोसून न्हय वास्को भायरसून लोक मुद्दम येता आनी खेळटा. एकदम बॅड कंडिशनान आसलेले खूब बॅड. हांव आमच्या दायेचें देव बरें करूं म्हणटा. हेंचे सगळ्यांचे वाटेन आमच्या वांगडा जे खेळटा हांगा आमचे कडेन निखील आसा, डॉक्टर निखील, सगळे जाण हांगा खेळटात. तेज्यानी भितर रिक्वेस्ट करून दाजी बाबान ते हांकां सांगून JSW सांगून ऑलमोस्ट कंप्लीट केलेलो आसा. तेचे भायर सुद्दां आनीक थोडें काम आसा. म्हाका एक सांगून बरें दिसता की ही जी जे पोल घालता पळय, लायटीचे पोल घालता, ज्या कारणान हांगा जो उजवाड पडला, हांगा जो काळोख पडटा तो उजवाड पडटा तो खंयच बरी गजाल आसा. एक सांगूंक सोदता बाबा आमदाराक सुद्दां की हे जे केल्ले इनिशिएटीव घेतल्या पळय ते ग्राउंडाची एक कमिटी आसता, गव्हर्मेंटाची एक कमिटी आसता. ती कमिटी म्हाका दिसता एक्टिवेट करपाक जाय आनी ती कमिटी एक्टिवेट करून आमचो लोकल कोण एक्टिव स्पोर्ट्समॅन आसा ताका एक प्रेसिडेंट करपाचो. म्हाका दिसता निखील हांगा सारको आसा की तेणी हांगा रावन कोण तरी कोण ती आमची लोकल कमिटी समज हांगाली जाली जाल्यार हांगा कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉर्ट आउट जातले. आनी नो डावट आतां सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायत आसा. हांव पळयता आनी म्हाज्या वळान पडटा म्हणून हांव आनी तेजे देव बरें करूं म्हणटा.